दाखय हे पळयात ही पळयात केक ह्या फावट हांवें मातशी दाखय पळोवया कितली गिफ्ट्स आहा ती हां हां सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलोच आसतलो. काल आमी अंजुना गेल्ली. जर कोणी अजून तो व्हिडिओ पळोवंक ना जाल्यार मुद्दाम पळया म्हणजे तुमकां कळटलें. कारण तो जो आसा व्हिडिओ न्हय तो पार्ट 1 आसा आनी हो जो आसा न्हय पार्ट 2 आसा. तोच व्हिडिओ आयज हांव कंटिन्यू करता. म्हटल्यार फूल व्हिडिओ न्हय आसलो तो, पूण हांवें 2 पार्टान शेअर करपाचें चिंतलें. म्हटलें पार्ट 1 करया आनी पार्ट 2 करया. आणि कालच्या व्हिडिओन खूप जाणां एक्सायटेड असली की हांव शेअर करतले की संजूची गिफ्ट शेअर करतले आणि सांगलेले सुद्दां हांवें एक्चुअली त्या व्हिडिओन की हांव तेजो बर्थडे कसो कितें सेलिब्रेट करपाचो तो शेअर करतले म्हणून. पूण कालच्या व्हिडिओन पॉसिबल जावंक ना. एक्चुअली तो व्हिडिओ जो आसा तो खूब लॉंग जालो आनी तितून हो जर हांवें एड केल्लो न्हय जाल्यार आनी व्हडलो जातलो आसलो. ताका लागून म्हाका ते पार्ट 1 आनी पार्ट 2 करचे पडले. आणि खूप जणांनी म्हाका वॉट्सॅप करून विचारले सुद्दां सुब्रे एक्झॅक्ट तू केन्ना शेअर करतले, कारण आमकां पळोवपाक जाय. पूण करता करता न्हय खूब फुडें गेलो आनी बड्डे जावन सुद्दां गेलो. सो आयच्या व्हिडिओन हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें की संजूचो बड्डे हांवें कशा तरेन सेलिब्रेट केला तो आनी कितें कितें गिफ्ट्स दिला तेय बीन शेअर करतलें. आनी चड व्हडलोसो असो सेलिब्रेट करूंक ना, आमी धाकट्या पद्दतीन साद्या पद्दतीन सेलिब्रेट केला. आणि डेकोर बीन तशें कांय ना, बट म्हाजे कडेन जाता तशें हांवें तेजो बड्डे जो आसा तो स्पेशल केला. कारण संजू म्हाका लागून सुद्दां खूब करता, बॅक कॅमेरा सुद्दां सगळ्या गोश्टी म्हाका सपोर्ट करता. आनी तेजो बड्डे म्हटल्यार स्पेशल हो करूंकूच जाय आसलो म्हाका. आनी बरे तरेन आमी सेलिब्रेट केलो हांवें, मम्मीन आनी संजून. तुमचे बरोबर हांव शेअर करतलें. आनी थोडे फारशे म्हाजे कडेन जाता तशें हांवें ताका गिफ्ट सुद्दां दिले. आनी खरें सांगूंक न्हय जाल्यार हांव इतलें लक्की आसा की संजू असलो म्हाका पार्टनर गावला. खरें सांगता ऑन कॅमेरा न्हय तितलें हांव तुमचे बरोबर शेअर करिना, बट बॅक कॅमेरा म्हाका तो इतलो सपोर्ट करता आनी प्लस इतलें स्पेशल फील करून दिता. सो खरेंच असो पार्टनर सगळ्यांक मेळपाचो. सो चला तर हांवें कशा पद्दतीन तेचो दीस स्पेशल केलो हें तुमचे बरोबर शेअर करता आनी कितें कितें गिफ्ट दिला तें सुद्दां शेअर करता. आणि जर तुम्ही हो व्हिडिओ पळोवच्या पयलीं तो व्हिडिओ जर पळोवंक ना अंजुनाचो जाल्यार मुद्दाम पळया, कारण आमी थोडेशे मुवमेंट कॅप्चर केले आनी बरे तरेन टायम स्पेंड केला. सो तो मुद्दाम व्हिडिओ पळया म्हणजे तुमकां कळटलें. सो चला तर कालचो व्हिडिओ हांव ह्या व्हिडिओत कंटिन्यू करता. फूल पळया, एन्जॉय करा आनी बरे बरे कमेंट करा, बरे बरे ब्लेसिंग्स दिया. ओके, एन्जॉय. सो हांगसर आतां आमी न्हय अंजुनसून घरा येवपाक येतालीं आनी पळयत त्या पेट्रोल पंपार न्हय अशी गर्दी पळोवपाक मेळटाली. 2-3 पेट्रोल पंप आमी क्रॉस केले, सेम कंडिशन अशाच तरेन सगळी कडेन गर्दी आसली. नॉन स्टॉप लायनी आसले, भरपूर अशे लायनी. आनी दुसरे दिसा न्हय रामनवमी सुद्दां आसली. ताका लागून कोलवाळे देवळा कडेन बरे तरेन डेकोर केल्ले, फेरी लागलेली. म्हटल्यार आमकां कोलवाळे लागीं पडटा, रामनवमी भरपूर बरे तरेन सेलिब्रेट जाता ही पळय देवूळ. सो गायज आमी न्हय घरा कडेन पावली बीन. एक्चुअली वदळ पावली. व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां कंटिन्यू करता आनी इवन म्हापसा सुद्दां हांवें व्हिडिओ चड कंटिन्यू करूंकूच ना, कारण मदीं मदीं थोडे बारीक बारीक गोश्टी घेवपाचे आसले, स्पेशली नुस्तें म्हण आनी कितें कितें ते घेतले बी. आनी आतां घरा पावल्ली आसा. इवन केक सुद्दां आमी कलेक्ट केली. आतां केक कट करतलीच आमी. आनी पेट्रोल पंपार जी गर्दी पडल्या पळय तुमी पळयल्यात आसतले, भयंकर अशी गर्दी पडल्या. आमकां 2 पेट्रोल पंप गावले आनी दोनूय आमी पळयले की इतले गर्दी पडल्या भयंकर सामकी. तर आतां हांव फ्रेश बीन जातलें आनी तेच्या उपरांत आमी केक कट करतली आनी गिफ्ट जी आसा ती बीन आमी अनबॉक्सिंग करतली. सो अशें तरेन तर चला मातशें फ्रेश जाता, कारण पांयांक बीन रेव आसा न्हय जाल्यार घरभर जातली सामकी. ताका लागून सो कपडे बीन चेंज करता, फ्रेश जाता आनी मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. ओके, त्या म्हणसर मम्मी बीन फ्रेश जातली. सो चला. सो गायज जाली आमी रेडी. आतां केक कट करतली आनी बर्थडे बॉय ऑलरेडी रेडी जालो, बसलोय बीन तो पळयात. कितें ऑलरेडी बर्थडे जालो बट आमी लेट सेलिब्रेट करता. तेतून कितें आसा, कितें आतां आमी घरी या. हांगसर मम्मी येयली पळय, हाय करता.
तो येयलो पण यो यो वयर यो हा तू हाय कर रे बाबा सगळ्यांक हाय कर रे बाबा बाबा हाय कर रे तो गिफ्टा चेक करता हा बाबा बरं सगळे तेकाच दिता आपल्याक काय ना तर चला आम्ही केक कट करूया आणि गिफ्ट ओपन करूया सो दाखयता तुमकां सगळ्यां पयलीं केक दाखयता पयलीं आतां केक ओपन करूया ही पळयात केक ह्या फावट हांवें मातशी डिफरंट सांगलेली बेंटो केक आणि प्लस कप केक आसा हे पळयात हांगसर संजूचें नांव आसा ब्लेस टू हॅव यू सो अशा तरेन सो गाइस चला आता आम्ही बर्थडे सेलिब्रेट करूया कापचो एक कितें तुका घे हॅपी बर्थडे थँक्यू केक कट करा हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे टू संजय हॅपी बर्थडे टू आपण घड आवडतो खूप आडसा कोयताडो हा कोयताडो तर हे भितून म्हणतो ताका म्हणतो ना म्हाका ना तुका बरयता कर हांवें कितली बरी गिफ्ट्स दिल्या पळय तुका पेन किती दिली बॉटल चल आता ओपन कर एरन किती इले हॅरीन एक दिला हांवें एक दिला मम्मीन एक दिला हय तू आता फकत ओपन कर एक करून दाखय पळोवया कितली गिफ्ट्स आहा ती एक हां दोन तीन हां चार हां एक करून ओपन कर चल सो गायज पळोवया आता कितें कितें आहा ते गिफ्टांनी कामां वयताना उदी व्हरपाक बॉटल दिले सो फर्स्ट गिफ्ट ओपन जालें तितून आसा बॉटल बरें कित्या जाय बी असली तेका कामार यूज जातली आता यूज करतलो मरे ना मागीर तूं तेका वाल मागीर यूज करा फाल्याच्यान यूज कर गरम रावता उदक हे पळय हांगसर मम्मी बसल्या आमी आतां तिगांय गिफ्ट पळयता कितें आसा ते ऑलरेडी म्हाका खबर आसा तांकां खबर ना आतां दुसरें गिफ्ट ओपन कर चल पळय मरे कितें केला खबर ना म्हाका एकूण कितें बॉक्स पळय न्हू कळटलें तुका कितें आहा तें आतां सेकंड गिफ्ट फार फार गुंतलो हय हरशीं पेपर उडोवपाकूच जाय ते उडय एक बॉक्स गेला म्हणटलो पळय उडय उडय तूं गरम मसाला दिता ए पळयताले तुका गरम मसालो दिला हांवें बॉक्स पळय पळयताले का गरम मसालो दिला हांवें
हॅम्पर दिला की दिलो. हय हांवें हॅम्पर केला त्या कितें कितें आहा तें दाखय भितर. ये. खूप खाणार. सोप आसा. सगळं सूप, कोकोनट मिल्क सूप. हय फर्स्ट आसा तो सोप आसा. कुकीज आहा. बिस्कुट आहा, बिस्कीट. व्हॅनिला ते चॉकलेट चॉकलेट. किटकॅट किटकॅट. नॅपकिन. दधामी. आता खूप केक. केक. मंच मंच आणि चोको. जिगी ये डोनट केक. डोनट केक केन खाऊ ना. खात आता खात अरे ना ती परणू गेले एक दे. खबर आहा तुका अत्तर. सो गायज हे असले सेकंड गिफ्ट हे पळयात. आणि हॅम्पर हांवें रेडी केल्ले तितून भरपूरशे आयटम असले सोप चॉकलेट्स नॅपकिन अशें खूब कितें कितें. माझ्या हातात दिलं की ते. हय आहे ना सांगायला. तू गुरु ती. माझी गुरु ती. आता थर्ड चल बेगीन ती. आता थर्ड गिफ्ट आता मेन गिफ्ट स्टार्ट जातली. खूप आहे. आता आणि एक गिफ्ट बंद जातले. ओपन कर मरे. SF किती बरे ऑर्डर दिली. सो आता हांवें दिला तेका वॉच. दाखय रे बरे ऑर्डर. दाखय. हे पळयात वॉच दिला हांवें तेका. ट्राय करता ट्राय कर. नाही मागीर दिली ते. बरें आता दुसरें गिफ्ट ओपन कर बेगीन. बरे ऑर्डर. थँक्यू. सुद्धा घाला. सो या पळयात हे हेल्मेट घेतला संजून. तुमका दाखयले व्हिडिओ व्हिडिओन दाखयल्ले पूण एक्झॅक्ट खंयचे ते दाखोवंक नासले. दाखय रे ये हे हेल्मेट हे पळयात. एक हेल्मेट दिला हांवें तेका. सो अशी गिफ्ट आसली तेजी. ही पळयात हे हॅम्पर तेच्या मागीर बॉटल एक हेल्मेट आणि तेच्या उपरांत वॉच. आणि सगळ्यांक थँक्यू म्हण मरे जितल्यांनी तुका विश केला इंस्टाग्राम व्हॉट्सॲप. थँक्यू सगळ्यांका तेंच्यानी म्हाका विश केला ते. असंच तुमचं मोग असून आमच्याकडे आणि ब्लेसिंग्स बी आसा. ब्लेसिंग अशीच आमकां दिया तुमची. सो गायज आमचेर अशीच ब्लेसिंग्स दवरा. ही पळयात मम्मी बी बसल्या हांगसर आणि निगे असोच मोग आसो न्ही आनी अशी ब्लेसिंग्स बी दवरा. तर गिफ्ट आमची अनबॉक्स जाल्ली आसा. आतां तुमकां मागीर मेळटा. जे संजून आमकां पार्टी दिवपाक थोडें हाडला कितें कितें. सो ते मागीर दाखयता तुमकां कितें कितें हाडला तें. ओके सो हे मातशें क्लियर करून घेता आमी. सो गायज फायनली नाही सगळे क्लीन बीन केले आणि आता आमी जेवपाक बसली. सो आयज आमकां नाही संजून पार्टी दिल्ली आसा नॉन वेज पार्टी. सो कितें कितें म्हटल्यार कितें कितें आसा नाही जेवणाक ते दाखयता तुमकां. म्हटल्यार आमी ऑर्डरूच फास्ट फूड हाडलेले. सो दाखयता पळयात. हांगसर नाही चिकन बिरयानी आसा म्हाजी ऑल टायम फेवरेट. मागीर सालद आसा आनी हांगसर आसा चिकन कढाई. तर अशें तरेन आयचें आमचें जेवण आसा. हे पळयात बर्थडे स्पेशल. सो तिगायने आमी जेवपाक बसल्या आणि जेवता बीन आणि आयचो व्हिडिओ बीन हांगसरूच एंड करता. सो आयचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचा देव बरें करूं. बाय बाय गुड नाईट. बाय बाय करा घ्या.
बाय बाय करा. बाय बाय आवाज ऐकला नाही तुम्ही बाय बाय, जेवतात बाय ते. बाय. So चला बाय बाय.